shalkai sontus bakaditolia. Devashi viswas dorun haveta. Devashi aveta. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्यांचे नावी. Amen. आमच्या सोमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ इश्टानू, आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया. देवाचें उतर आमी आयकुया. सुरवातेची उतरां आयकुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी फामा हो माळयेचेर आशिर्वाद घालून हे दीस पवित्र दीस म्हूण ताजी परगोटणी कोत्ता. आमच्या आस्काऱ्याचे सान देव हाचे परबेक ह्या पुर्वजांनी आमकां दाखयलेली 9 दिसांची ओत्मीक तयारेक आमी सुरवात दिता. आमी सगळीं समाजाचे वांगडी. समाज वायट बरो जातलो जाल्यार आमचेर जण एकल्याचेर दडलेलें आसा. हे आमी ह्या दिसांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान नियाळटल्या. आमी सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी ह्या दिसांनी इगोर्जेन येवन ही ओत्मीक तयारी करूंक आमची परब फळादीक जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. मोगाळ इश्टानू, जेजूची उतरां म्हजे फाटल्यान येयात. ह्या देवाच्या आपोवण्यांचेर आमची फिरगोज ह्या 9 दिसांनी खोल खोल आनी कुरपेन भरून नियाळ कोत्तेल्या. तर ह्या आयज थावन आमी ही नवसरणी सुरू कोत्ता. ही नवसरणी सुरू जावंक आनी बरे भाशेन शेवटाक पावोवंक आमकां देवाची कृपा फावो जावच्याक भागिवंत दियोगाक लागीं आमी विनंती करून मागुया. हें बलिदान भेटयतना आमच्या पातकांची आमी दूख धरून सांगाती पेकवणी आनी भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या वासोत भागिवंत सदांच सांकवार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां समेस्तांक शासनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Somia kaklutkor, somia kaklutkor, somia kaklutkor. Krista kaklutkor, Krista kaklutkor, Krista kaklutkor. Somia kaklutkor, somia kaklutkor.
Somyak akutkor. प्रार्थूया. सोड पदवीदार देवा आमच्या काकुत्सारा बाप्पा, तुझ्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर पडोना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. बागेंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी की सुनोतीची खोरी पोरजा आनी आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका बसता. मासा रोगताचेर आमचो विस्वास ना, पूण क्रिस्ता जेजू सोवें सगलो आमचो अभिमान. आनी कोणी मासा रोगताचेर विस्वास ठेवूंक आपणाक कारण आसा म्हूण समजता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केली. हांव जल्मान जुदेव, इज्रायलाचे पोरजेचो, बेंजामीच्या कुळाचो, हेब्रेवांक जल्मलोलो हेब्रू. समूर्ती फुडें हांव फारिजेव. हांव हुर्बेवोन देखून हांवें पवित्र सभेक दुमाळो दिला. समूर्तीत हांव उपजता त्या प्रमाणीकपणा फुडें हांव चुकी मेकळो. ह्यो सगल्यो वस्तू आदीं म्हाका फायद्याच्यो दिसताल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो मुखार हेर सगलें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव धरतां. ताच्या मोगान हेर सगलें होगडावंक हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावूंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगोट मेल म्हूण समजता. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गितांतल्यान घातलो. अंक B1 पेज 21 B1. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सरपंचानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुजे उतर कुर्बे जोरो. तुजे कुशीक खालीच वळटा, तुज्या कायद्यांक दान मोल लायता. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सरपंचानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तुजी रस्तो, तुजे उतर उज्या देवा. तुज्याच पावलान पावला माता, कालकान जाणल्या तुका सोदता. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सरपंचानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय,
Sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, soy. Uloyata somya. Tuji sagrai Kortam. Tuji sasna Kortam. Kalsan balgong laleta. Uloyata somya. Tuji sagrai Kortam. Tuji sasna Kortam. Kalsan balgong laletam. Sorvesporak soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, soy. Sorvespo तुमचे सोबे असू तुमची सोबेयासो. Luca pormone Jezu Christaचे शुभ वर्तमान Mhojea Tuka somya. दोन वसूलदार आणि वायटोवी मनशा जेजू उलयता ते आयकूंक ताचे शीन येतालीन आनी फारिजेव तशेंच धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, वो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणेन तांकां अशी एक वपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एकलो 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतले एक मेंढरू सांडत जाल्यार ती न्हंय आनी न्हंय रानान सांडून एक सांडलां ते मेळसर ताका सोदूंक वचनासतना रावत आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरू मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलोल्या न्हंय आनी न्हंय बरोबर मनशां पासत संतोश जाता, त्यावून वोदेक एक वायटवो मनीस जिवीत बदलल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणे आसुल्ले कोण एक बायल तातूंतलो एक सांडत जाल्यार दिवो पेटोवन घरान सारोन मारून तो मेळसर मिनोतीन सोदिनासतना रावत आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणींक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakani Tuka Pizza. म्हज्या मोगाळ इश्टानूच सांजेचो वेळ शांत वेळ आनी सुपुल्लो आमचो नियाळ. पापसाय फ्रांसीस आख्या संवसाराचो ताका हुस्को. आख्खो संवसार एकठांय दवरूंक तो वावुरता. आपले तोस्तोंगी मागणे पिराजीत भावपणांचो आकार घेवन तो आपलें जिवीत सादता. आख्या संवसाराक वेंग मारूंक सोदता आनी मागण्यांतल्यान जेजूशीन लागींच रावता.
कित्याक ह्यो वस्तू एकांठायेच्यो फकत मागण्यांतल्यान आमकां फावो जातल्यो. आख्या संवसाराक तेणें ती चीट बरयलेली, फ्रातेल्ली तुती, सगलीं आमी भाव भयणां. आनी आमी भाव भयणां जावच्याक ताचो जिविताचो हेतू म्हणलेल्या भाशेन आमकां गमून येता, जो आसुल्लो जेजूचोच. सगलीं मनशां एक जावंक जेजूचो संदेश आमकां बागिवून जुवांव दिता. तेच परी आमचो कार्दिनाल, आमचो बेस साहेब, पात्रियार्क फिलीप नेरी आमचे आख्खे पवित्र सभेक जागृत आयता. ताका आमची पवित्र सभा गोंयची दामांची एकठांय जालेली तेचो हुस्को जावन आसा. न्हूच आमची सुपुल्ली आर्च डायसिस ऑफ गोवा एंड दामान, पूण आख्ख्या संवसारांचो तांकां हुस्को. ताणें ती आमकां सोबी चीट बरयल्या, म्हज्या फाटल्यान येयात. ही चीट आमकां कितें सांगता काय? जेजू फाटल्यान आमी वचूंक, आमचे मदें समुदाय बांदून हाडूंक. आनी हे समुदाय बांदून हाडूंक आमकां 3 वस्तूंची गरज आसा. एकठार, टू बी टुगेदर. दुसरें, सोहो बागेलीदारपण, आमचें जिवीत सांगाती जिवीत. आनी तिसरें, मिसांव, जें कितें आमी जेजू थंय घेता तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंक. द मिशन टू टेल that Jesus is with us and he is a merciful Lord. तर म्हज्या पुरबायेच्या इश्टानो, आयज आमी फामा सुरू केला. आमचे नवसुरणेची आमी रीत सुरू केल्या. आयज थावन आमची पवित्र दुसरीच. जेजू आमच्या घरांनी भोंवतलो. हो दिवोग आमचो सांत आमकां जेजू पासत विनोदी करतलो. तो आल्तार आयलो, सकयल देवून आयला आनी तो आमकां सांगात दिवंक तयार आसा. जेजूचो संदेश घेवन तो आमकां येतलो. आनी ताचो संदेश कसलो काय, ताचें जिवीत कसलें काय, तें आमी ह्या दिसांनी नियाळ करतल्या. जेजूचो ताणें खरेंच मोग केलो, तसोच दुर्बळकायेचो ताणें मोग केलो. ताणें सुपुल्ल्या वस्तूंचो मोग केलो. कित्याक सुपुल्ल्यो तो जावन आसुल्लो, सोपुल्ल्यान लिपलेलें जिवीत तो जियेलो. देवान ताका स्वर्गार उंच व्हेलो. दियोग जिवितान घालतो, पूण मन्नान व्हरतो. हो सांत आमकां देवान दिला. हो सांत आमच्या पुर्वजांनी मानून घेतला. तो आमचेर आशिर्वाद घालूंक ओतरेकता. तर ह्या दिसांनी आमी बलिदानान वांटो घेवन उर्बे बरेत आमचें जिवीत जियून नवसुर्णी आमच्या जिवितान हाडुया. देवाचें उतर आमी आयकुया आनी हें देवाचें उतरान आमचें जिवीत बदलूंक कृपा मागुया. उबी रावया. आमच्या देशाची तशीच धर्माची वडिलांची दर एका नागरिकांची होप सांबाळूंक आनी ह्या समाजान जेतल्या वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांक तांचो धर्म जिवंक सगळीं सोंपेपणां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाल बापा, दोयालीस आमचे गाल, विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. आमच्या याज्ञिक भावां वरवीं देवाच्या उतराची परगोडणी जावन सगळ्या जोम्यांनी आनी फिरगो संस्थांनी बरी मांडावळ सांबाळूं आनी क्रिस्ती भावार्थाचें जिवीत पळवून जावंक देवा लागीं मागुया. मोगाल बापा,
दोया दीस आमचेर घाल विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी आमचे सॅक्टर आमची फिरगो संस्था नोवेनाची मानावळ सांबाळून खूब बार तोकोस घेवन वावुरतली. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद पडूं आनी मोगान केलेलो वाव सुफोल जावं तांकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगान बाबा दोया दीस आमचेर घाल विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. परब येता आनी परब वेता हे पावटी इली तोरी नवसोन्नी आमच्या जिवितान मेळूंक आमचें जिवीत अर्थबरीत जावंक आनी आमची वरवीं समाजान शांती येवंक देवा लागीं मागुया. मोगान बाबा दोया दीस आमचेर घाल विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. बापा मोगळा ही सगळी मागणी आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. भेटून एक आमी गीत गावया. C1 पेज 28. C1. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया आमचे दोले उबारून देवा वावरून पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोगू ओपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणा आतां उद्या सोऱ्या दाना सातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वावरून पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोगू ओपुया. म्हज्या भाव भयणांनो आमचे समेस्तांचे बलिदान सोड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनांत मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पोरा एके बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हे मागणे आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओरोशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळयान सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेय सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दवर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोरवणेचो फळ आमकां लाभच्याक
तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povitr, 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 Glorbaratso Sorves Potu, Surgani Sausar Pola Tujas Vojvovad, Usorgi Tuka Soy Soy, Sorves Porace Navieta Taka Soy, Usorgi Tuka Soy Soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र वत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. ये म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. Jezu melo, Jezu जीवन जाला, Jezu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवून बापा, फिलिपनेरी पेराव आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाब भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुळीत मुखामोळ पडलोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ह्या बलिदानान वांटो घेतिल्ले आमचे फिरगोस समुदायाची काकूट कर. आंकवार मरये देवाचे माये संगाती बागेवून दोन दुतान सोर काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर आमच्या आस्कार्या सान दियोगा बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गाबूंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उथा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सोड पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून
जेजून शिकवलेले मागणे सांगाती म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तावडेर पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ही जिवितांक सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवंशान ओतरेकतांव. तोड आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक एकठांय जालोली, जेजूक भावार्थान शेवतेली आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान येतना गीत गावया. D13 पेज 54. D13. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बऱ्या, स्वर्गितान तूं देवलोय, सोदूंक म्हाका आयलोय. पळय हांव ती शेळी, तुका चुकोन गेली, तुजे दाय व्हर म्हाका,
प्रार्थुया. सोड पदवीदार आणि दोयाळ बापा, तुझे दैवीक बोल आमच्या जिवितान उदीक पोरजोळीशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां पोत्तून जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. तातूंत बसायल्लें सोर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ दिसता न्हू. हे सांजेचे रितीन पवित्र रितीन आमी जायत्या जाणांनी वांटो घेतलो. बरें दिसलें. आमचे सगल्यांचेर बेसांव पडूं. आमचे कोंकरात भाव, आल्तार भुरगीं आनी तुमी सगलीं सकाळीं मिसाक आयल्यात, सांजेय आयल्यान बरे भाशेन गायन मांडल. तुमकां थँक्यू. बरें दिसलें. देवाकूय सुबेज बरें दिसल्या पुरो. सांत दियोग आमचे बसत विनोदी करतलो. कोंकरात भाव आयिल्लेत, तांकां पळोवन दादूसपण कशें भोगलें. आनी कोंकरात भाव दुसरे नवे जातले जाल्यार तांकां आयतारा दीस सुपुल्लें शिबीर आसतलें 10 वरांच्या मिसा उपरांत. आमचे फिगोर्जेन तांचें आसणें कुरपेचें. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोड पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया जेजूच्या आनी सांत दियोगाच्या आदारान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत सांत दियोग जेजू लागीं माग आमचे पासून. भागिवंत सांत दियोग जेजू लागीं माग आमचे पासून. विनोती कर आमचे पासून. भागिवंत सांत दियोग. भागिवंत सांत दियोग. भागिवंत